निरपराधी रक्षसाक्षांची बाळांची परब आज आमी करता। आयची परब आमकां कितें शिकयता? 3 वस्तू आयची परब आमकां शिकयता। पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक, दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवंक आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावंक। पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक, जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी आमच्या जिविताचें आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक। लायफ इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, वॉट वी मेक ऑफ इट इज अ गिफ्ट टू गॉड। प्रितिशा बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताची अपुरबाय करूंक देवान आमकां रोचल्यांत, देव आमकां सांबाळटा। आमकां जाय तशें आमचें जिवीत जिवंक न्हय, कित्याक आमच्या जिविताचो दोनी जावन आसा देव, आनी त्या खातीर आमकां जाय तशें न्हय मौज फॉल्गां मारून जिवीत जिवंक न्हय, पूण देवाक मानता तसलें निश्कळून जिवीत जिवंक, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक, देवा मुखार पातकां मेकळें जिवीत जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता। त्या खातीर आमचें जिवीत देवाचें एक देणें, जिविताची देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया। आमच्या जिविताची यात्रेन दुसरी भाव भयणां आमकां मेळटात आनी ती जावन आसात देवान दिल्लें आमकां एक देणें। आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबांत वाडलोलीं आसात, आमच्या कुटुंबांत ओसोक्त आसात, पिडेस्त आसात, जाणटीं आसात, तांचें सवें अपुरबाय दाखोवंक, तांचें सवें अदीक दयाळ जावंक आयचो सेवाधर्म पयले सुवातेर आमकां आपयतना जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया। दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवया। संवसारांत आमच्या जिवितांत जायते तरेचें फटींगपण उप्रासता, दिश्टी पडटा। आज हाका चोर ताका चोर, हाका नाड ताका नाड। आनी प्रितिशा बाबा भयणीनो, दर एका दिसाक आमी पत्रांचेर कितलेंच वाचता, कितलेंच आमकां छापून आयिल्लें मेळटा।